तुम्ही पळयता आमी आसा सांगे पुलीस स्टेशना कडेन आनी खंय तरी काल रातची एक सांगे पुलिसांनी बरी कामगिरी केली आसा ती म्हणजे जे वेल्स वॉमिटींग जे वेल वॉमिटींग म्हळ्यार ताका इंग्लिशीन एम्ब्रिल्स म्हणटा आनी हे खंय तरी सबस्टन्स आसा जी वॉमीट करता तेजो इंटरनॅशनल मार्केटांक बरो वॅल्यू आसा आनी ते वॉमिटींग करता ताका हायब्रँड परफ्यूम करपाक यूज करता आनी काल खंय तरी हे सबस्टन्स खंय तरी सांग्यार दाबामो जी पेप्सी प्रायवेट लिमिटेड हांगा खंय तरी हे एरियेक ती डील जावपाक आशिल्ली तांकां सांगे पुलिसा हे सोर्सा जो जितेंद्र नायक जो फूल PI आसा तांकां पुलिसांक हेजे बद्दल म्हायती मेळ्ळी आनी तेणी ताबडतोब अरावंड 12 सुमार जी डील जाताली तेन्ना हे जे सबस्टंट आसा अरावंड 10 करोड 6,25,000 तेणी जप्त केल्ले आसा आनी जे डील करपा आयले 3 जाण एक गाडी क्विट आनी दुसरी किया एक गाडी अटॅच केल्ली आसा तश्योच ते तिगांयकूच सद्या अरेस्ट केल्ले आसा आनी इन्क्वायरी चालू आसा ही सद्या अपडेट आसा आनी खंय तरी हे एक बारीक काम सांगे पुलिसान केल्ले आसा जेजो जो सामान म्हळ्यार एक 10 करोडाची जे आसा तेणी जप्त केल्ले आसा जे वॉमिटींग म्हणटा ती वेलाची जो देवमासू म्हणटा तेजे जे वखदा तेजो वॅल्यू इंटरनॅशनल मार्केटाक हाय प्रोफायल परफ्यूम करपाक यूज जाता तेका खंय तरी काल डिलींग जातालें ते सांगे पुलिसान जप्त केल्ले आसा गाडी जप्त केल्ली आसा तशीच पुलिसांनी जे 3 जाणांक जे सिंधुदुर्ग फोंडा आनी मर्मुगांव हे 3 जाण मनशांक हे हितूर अरेस्ट केल्ले आसा गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।